वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डाचो डॉक यार्ड खंय सवाय भितर विकतात। कामगार युनियनाकडे एक पार्टी आसा ती माईस पैसे दिवन डॉक यार्ड घेवंक तयार आसा म्हणून कामगार एमपीडीच्या उपाध्यक्षाक मेळ्ळे। कामगार सांगतात ते प्रमाण 3 पटीन माईस रेट मेळटा। आता पोर्टाच्या उपाध्यक्षान लक्ष घालता म्हणून सांगून कामगारांक धाडल्यात। आणि हो इज मोस्ट फंक्शनल आसा, ताका लागून त्या डॉका पडल्यान लॉस काय ना, उलट आसा जाल्यार फायदो आसा, तो दवरून फायदो आसा, तो काडप जाल्यार ते लॉस आसा ना। आपण कोर्ट ऑर्डर पास करता ऑन द बेसिस ऑफ अ टेक्निकल रिपोर्ट्स, whether the technical reports which has gone as a material of before the court to decide or pass an order are the proper reports or not, that is to be scrutinized. आमचं वर्कमॅन आसा त्यांनी सांगला हो डॉग जो आसा न्ही 4.5 कोटींक गेल्लो आसा। आम्ही सांगले 7 कोटीचे आम्ही दिता। एमपीटीचे कितें स्टेप, 7 कोटीची पार्टी आमचे कडेन येयल्ली आसा। 7 कोटी तो घेवपाक तुमकां कितें लॉस आसा, जो कोणी घेतला न्ही ताका आमी फायदो करून दिता। तेणी 4.5 कोटींक घेतला न्ही ताका आमी 1 कोटी आनीक जास्त दिता आणि उरलेले जे आसा न्ही ते आमकां मेळटा, ते आमकां तेंचे तुमी घेवपाक आमकां परमिशन दिया म्हणून आम्ही सांगला। आमचे कडेन कितलेशे नॅशनल इंटरनॅशनल प्लेयर इन दीस बिझनेस दे अप्रोच अस। आम्ही सांगले येस वी वूड लायक टू रन दीस काय। आता हेच जर आमकां समज सांगलेले की स्क्रॅप तुम्ही विचा, आम्ही स्क्रॅप कितलोसोच फायदो करून दिवपाचे ते करूंक ना। एमपीटीन आमकां केन्ना सांगूंक ना चला वचूया आमी पोलीस स्टेशन वचूया, आमी जॉयंटली आमी कंप्लेन करूया, FIR लॉज करूया म्हणून। जो आम्ही चेअरमॅना कडेन मिटींग मागलेली पण डेप्युटी चेअरमॅन आमकां मेळ्ळो। आमचे इश्यू डिस्कस जाले। जेन्ना तो डॉग काडपाक जाय म्हणलेलो आमचो एक इश्यू आसलेलो कितें आमचे कडेन एक कंपनी आहा जी कंपनी घेवपाक रेडी आहा, पार्टी आहा। आमी म्हणलें आमी तेजो प्रपोजल घायलो तेजे कडेन। एक पार्टी आहा ते तो म्हणलो आपूण न्यू टेंडर घालतलो। केन्ना म्हणलेलो आपूण टेंडर घालतलो तेन्ना तुमी त्या पार्टीक तुमी आपोवपाचो। आणि तेणे आमचे कडेन मागला कितें आमी तेगे डिमांड घायलो बाबा न्यू कंपनी येतली, टेंडर येतलो, न्यू कंपनी तुमी दुसऱ्यांक दितले तेन्ना आमचें कितें, आमचें फ्युचर कितें। तेन्ना तेणें सांगला सगळ्या वर्करांची आपल्याक लिस्ट दी, सगळ्या वर्करांची लिस्ट दी, रेट कितें आहा, वर्सां कितें आनी हें कितें आपूण जे कोण न्यू कंपनी घेवंक येतलो तेन्ना आपूण ह्या एक डिमांड घालतलो, प्रपोजल घालतलो बाबा ह्या भुरग्यांक कामाक दवरपाचें। फोंडे पालिकेचे वेंचणुकेक दिसान दीस बरोच रंग येता। MGच्या पॅनलांतल्या 14 जाणांनी ब्रेस्तारा उमेदवारी भरली। मोगोचो थळावो फुडारी दोतर केतन भाटेकारूय आशिल्लो। पालिकेचेर सत्ता मोगोचीच म्हणून तांकां विस्वास। आणि मोगोचे पॅनल आमी फुडें सरतले। कितले आता पर्यंत म्हणले तुवें भरल्या फॉर्म? 14 फॉर्म भरले सगळे 14। आणि कशें कितें आहा सिच्युएशन म्हणल्यार कितली तुमची इज्जत हें जावपाक जाय? आतां 15 भरल्या आनी 15 भरल्या म्हणटकूच जिखपाकूच काम करतले। एट दीस मोमेंट आमी गॅरंटेड एक 10 ते 11 आसा, सो त्या प्रमाणे फुडें आतां देवखुशी कितें तुमचे धरून सगळे न्यू फेसीस आहा काय कशें कितें? ऑलमोस्ट 90 ऑलमोस्ट सगळे न्यूज आसा। सो फाल्यां प्रेस घेवन तुमी मागीर फाल्यां प्रेस घेतले आमी आणि प्रेसा नंतर आमचे पॅनल डिक्लेअर करतले आणि त्याच प्रमाणे 15 कॅन्डिडेट आसतले आमचे कडेन। सो फाल्यां सांजचे भितर सगळी क्लियर जातली। 15 नगरसेवकांची फोंडे नगरपालिका काँग्रेस BJP मोगो तिगांनी सपोर्टेड पॅनलां घाल्यात। BJPन घाल्ले फोंडा नागरीक समितीचे पॅनल म्हणटात तांचे 13 तरी सीट येतलेच। आमी पूर्ण मेजॉरिटी आमचो प्रयत्न 15 सीट काडपाचो आसा, पूण एक निश्चित आसा की फुडली कावन्सील ही मेजॉरिटीन मॅक्झिमम 13+ हे निश्चितूच आसा। आमचे इतले आमचे हे निवडून येतले। प्रयत्न असो आसा की 15 जशे जशे दीस वता तशे तशे कांय गोष्टी हे आसा। थोडी कडेन आमचेच हातूंतले कांय जाण आसा तांचे कडेन उलोवणें चालू आसा आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता 15 सीट जिखप तितलें हांव खूब व्हडलें एम्बिशस आसा, हे व्हडलो हे सांगता अशें दिसतलें, पूण निश्चितूच 13+ हे प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।